नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंया सावन पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शनाक वचपी भक्तां खातीर गोंय सरकार उबारतले गोंय विठ्ठल भवन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. फाटल्या 24 वरांत धारबांदोडा म्हालात सगळ्यात चड 78.2 मिलीमीटर पावसाची जाली नोंद. जाल्यार म्हापशां सगळ्यात कमी 12.4 मिलीमीटर पडलो पावस. असोल्ड्या जंक्शनाचेर जाल्ल्या स्वय अपघातात दुचाकी चालक जालो गंभीर जखमी. कुडचड्यार सरकारी हॉस्पिटलात उपचारा खातीर केला दाखल. वादळी वाऱ्यासयत पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत. वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां पडून घरांचे तशेंच लायटीच्या खांब्यांचे जाले लुकसाण. येरादारीचेरूय जालो परिणाम. दिवचल शारांत सुण्यांक व्हायरसाची लागण जाल्ल्यान सुणी मरपाचे प्रकार लागल्या वाडपाक. सुणी अचकीत मरतात देखून लोकां मदीं पातळा भंय. आनी काँग्रेसीन शिस्तभंग केल्ल्यान केली कारवाय. अल्पसंख्यांक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खानाक केलो निलंबित. जाल्यार प्रदेश काँग्रेसीच्या कार्याध्यक्ष पदार सुनील कवठणकराची जाली नियुक्ती. आता पळयात खबरो विस्तारान. राज्यात वादळी वाऱ्यासयत घोग्यांनी पावस पडटा. फाटल्या 24 वरांत धारबांदोडा म्हालात सगळ्यात चड 78.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. ताचे फाटोफाट फोंड्या म्हालात 70 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. तशेंच सांखळेत 31.2, वाळपय 34.2, केप्यां 30, पोणे गोंयांत 20, सांग्यार 45, काणकोणा 15.8, दाबोळे 16.8, मुरगांव 19.8, पेडण्यां 15, पणजेत 14.6, जाल्यार म्हापशां सगळ्यात कमी 12.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. असोळ्या जंक्शनाचेर स्वय अपघात जालो. ह्या स्वय अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका कुडचडेच्या सरकारी हॉस्पिटलात उपचारा खातीर दाखल केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चालक आपली दुचाकी घेवन वतना अचकीत रस्त्याचेर गाय आयिल्ल्यान ताचे दुचाकीवेले नियंत्रण सुटले आनी अपघात जालो. राज्यात पावसान बरोच नेट धरला. वादळी वाऱ्यासयत पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसा. झाडां पडून घराचे तशेंच लायटीच्या खांब्यांचे लुकसाण जायत आसा. तशेंच रस्त्यार झाडां कोसळपाक लागिल्ल्यान येरादारीचेरूय परिणाम जावपाक लागला. पळयात.
दिवचल शहरात आता सुण्यांक व्हायरसाची लागण जाल्ल्यान सुणी मरपाचे प्रकार घडटात अशी धक्कोदायक माहिती मुखार आयल्या. फाटल्या म्हयन्याभरात 3 ते 4 सुणी मेल्यात जाल्यार कांय सुणी अशक्त जाल्ली आसात. सुणी अचकीत मरतात देखून लोकांमदीं हुस्को आनी भंय पातळ्ळा. दिवचल शारात रस्त्यात सुण्यांचो आंकडो चिंताजनक आसा. सुण्याचो प्रश्न वाडिल्लो आसतनाच आता अचकीत सुणी मरपाक लागल्यात. शहरातल्या शांताराम नगर वाठारात तर फाटल्या म्हयन्याभरात कांय सुणी मरपाचे प्रकार घडल्यात. दुसरे वाटेन रात दीस रस्त्यार सुणी भोंवतना दिसून येता देखून लोक भयभीत जाल्यात. ह्या रस्त्यार सुण्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. म्हाका एक सांगूंक इच्छिता की हांगासर आमचे बरेचशे कुत्रे गँगान सारके भोंवता. म्हणजे 4-5 कडेन अशे गँग अशे रावन ते हें करता, डिस्टर्ब करता. फॉर एक्झाम्पल आमच्या दारानूच 2 कुत्रे अशे आहा की गाडी येयली की तेंच्या फाटसून धांवता आनी बाकीचे कोण आबूज बीन जावन पडत म्हणून हांव भंय दिसता. बारीक भुरगीं सुद्दां हांगासर ट्युशनाक येता सारके तेन्ना सुद्दां भंय दिसता एक कोण तांकां चावात घेवन. दुसरी गजाल म्हणजे हांगासर शांताराम नगरान जे आमच्या घरा फाटल्यान एक ग्रूप आसा थंय एक म्हाका कॉल येयलो की कुत्रो हेला म्हणून. हांवें ताका म्युन्सिपालिटी काडून तो काडपाक लायलो. मागीर परत रोखडोच 15 दिसांनी एक विनोद पळ म्हणून ताणें कॉल केलो की सो आमच्या हांगा एक पेटो मेला. ताका बी हांवें मागीर हें केलो. मागीर आनी एकटो सावंत म्हणून ताणें म्हाका फोन केलो, रवींद्र सावंत. मागीर असो एक पेटो आहा की तो मरपाच्या जाय हेचे वाटेर आहा म्हणून. मागीर हांवें तो NGO फोन केलो. मिशन रेबीज म्हणून एक आमचो युवराज म्हणून फ्रेंड आहा तेणें मागीर गाडी बीन घेवन येयलो आनी ताका तो तेणें रेस्क्यू केलो आनी व्हेलो. आतां आनी सांगपाचें म्हणजे आमच्या शेजाराकूच सगळे पेटो जाम आहा सारको. तें मागीर ताका विचारलें हांवें युवराज म्हणून तेणें सांगलें विशय जो व्हायरस चालू आहा की आमकां जेन्ना कोरोना टायप जाल्लो तसो हांकां म्हणपालो तो व्हायरस आहा तो कंटिन्यू उरला आनी तितून चडशे जाम आहा. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता जावं म्युन्सिपालिटीक जावं कोण MLA जावं आनी कोण हांगासर गव्हर्मेंट की हांगासर तो सर्वे करून रेस्क्यू करपाचें तरी पळयना आनी तितून कितें तरी एक्शन घेवचें. अशे रस्त्यात कुत्रे भरपूर आहात. हय रस्त्यार भरपूर एक जवळ जवळ म्हाका दिसता 25 ते 30 तरी कुत्रे आमच्या कॉलनीन आसा आनी ते बी कशे ग्रूप करून रावन सारके 10-12 अशे. आतां कोण चावल्या बी सध्या ते चावूंक ना पण भंय दिसता की हो व्हायरस जालो जाल्यार तो एक वेळ आमकां मनशांनी कितें जायत काय म्हणून असो भंय दिसता इतलो. कोण तरी हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जावं सर्वे तरी करपाक आनी तेजेर कितें सोल्युशन काडपाक. हालीं कितें जालां हांगा आमच्या शांताराम नगरान जे भायले कुत्रे आसा न्हू ते खूब वाडले आसा. बारीक बारीक भुरग्यांक सपोज भायर खंय भोंवपाक वतलो ते आमकां मेळना. खूब रिस्की दिसता. सपोज एकट्याक भायर भुरग्यांक सोडपाक मेळना कित्याक कोण भुरगे आतां पावसा खातीर सगळे कितें तांकां शेड जाय. सो आमचे हांगा शेड आसा म्हणून सगळे घरान येता. आनी एक इम्पोर्टंट गजाल आहा की जे बारीक बारीक कुत्रे आहा ते मरता. ते कशें मरता ते अजून कोणाकूच खबर ना की आमचे सुद्दां एक पार्किंग एरियेन एक कुत्रो मेलो लागलो. सो हांवें मागीर विशयाक फोन केलो आनी विशयानंतर म्युन्सिपालिटीन तो क्लियर केलो. म्हटल्यार आतां तशी कसलो रोग येयला कित्याक लोकांक तेंच्या कडच्यान आमकां जायत काय सो मातशी अशी भंय कसो दिसता. आनी कुत्रे हांगा 25 तरी कुत्रे आसा आमच्या एकाच एरियेन. सो बारीक भुरग्यांक भायर धाडपाक आमची 2 भुरगीं आसा बारीक. सो आमकां सदांच भंय दिसता की तुमकां भायर वता कुत्रे तांकां चावात काय कितें जावत काय. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हेचेर कितें सिरियसली नोट घेवपाचो तुमी. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खान हांकां बेशिस्त वागणूक आनी पक्षाविरोधी वावर केल्याचो आरोप करून पदावयल्यान निलंबित केलो. तशेंच अल्पसंख्याक विभागाची समिती बरखास्त केली. सध्या नाझीर खान अल्पसंख्याक विभागाचे नवे संघटक म्हणून आदेश जारी केला. जाल्यार प्रदेश काँग्रेसीच्या कार्याध्यक्ष पदार सुनील कौठणकर हांची नियुक्ती जाल्या. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस KC वेणुगोपाल हांणी शेनवारा गोंयाक भेट दिली. ह्या वेळार काँग्रेसीचे पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन अंतर्गत वाद सोडोवपाचो यत्न केलो. हे फाटभुंयेर काँग्रेसींत म्हत्वाच्यो घडामोडी घडल्यो. समन्वय समितीचो अध्यक्ष सुनील कौठणकर हाची काँग्रेसीच्या कार्याध्यक्ष पदार नियुक्ती जाली. फाटल्या दिसांनी जे बदल जाले तातूंत
सुनील कवठणकार पक्षाचे नाराज आशिल्ल्याची चर्चा सुरू आशिल्ली. मजगतीं शेनवारा काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल पत्रकार परिशद घेवपाची तयारी करतालो तेन्ना काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाच्या एका पदाधिकाऱ्यान काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे पुराय दुर्लक्ष करता अशी नाराजी दाखयली. माइनॉरिटी का नाम नहीं लेना है किसको, नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो माइनॉरिटी का, नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो माइनॉरिटी का, नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो माइनॉरिटी का। वसीम भाई माइनॉरिटी का नाम नहीं लेते, वसीम भाई चलिए इसको बात उपरांत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खान हाका बेशिस्त वागणूक आणि पक्षा विरोधी वावर केल्याचा आरोप करून पदावेल्यान निलंबित केलो. तसेच अल्पसंख्याक विभागाची समिती बरखास्त केली आणि नजीर खान अल्पसंख्याक विभागाचे नवे संघटक म्हणून आदेश जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयकार हे स्वाभिमानी लोक. 100 कोटी आसूं वा 200 कोटी गोंयच्या मतदारांक विकते घेवंक शकना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. 100 कोटी रुपयांच्या कथीत वेव्हारा वरवीं नवो पक्ष तयार जावपाच्या प्रस्नाचेर प्रतिक्रिया दितना पाटकार उलयलो. शेनवारा जाल्ल्या बसकेंत कांय आदल्या निर्णयांचेर प्रस्न मांडले आनी ते विशीं स्पश्टीकरण मागलें. AICCचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांचे फुडें आमी आमची भुमिका मांडल्या आनी तांणी आमकां सकारात्मक गजाली घडटल्यो अशें आश्वासन दिलां अशें पाटकार सांगता. फोकस असो आसा की आज प्रत्येक मनीस या बीजेपीचेर वेटला आणि सातत्यान गेल्ली 4 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ग्रासरूट लेवलाचेर आपले कार्यकर्त्यांक बळकट करून तांकां वयर हाडपाचे प्रयत्न केलो. आणि उदाहरण म्हणल्यार आज आमी टीव्हीच्या मतदारसंघान जेन्ना येता म्हाका याद जाता 2022 आमकां हांगा 1200 काय 1400 मतां पडिल्ली. पूण त्या वेळाच्यान आमी हांगा प्रत्येक हांव तुका आतां थिवीचें उदाहरण दिता पळय हांव थिवी आहा म्हूण अशें प्रत्येक गोंयच्या मतदारसंघान आमी निश्ठावन कार्यकर्ते काँग्रेसमॅन ज्यांनी वर्सांची वर्सां पार्टेक दिली असल्या लोकांक मुखार हाडून आमी एक प्रयत्न केलो आनी ताचो रिजल्ट म्हाका दिसता झेडपीच्या हातून आमकां दिसून आयलो. आतां थोडी डिसिजनां अशी जाली वेर आय थिंक ताजेर काल हांव उलयलाय बीन क्लॅरिफिकेशनूय दिलां आनी आय थिंक विथ टायम गोष्टी कितें आहा त्यो सगळ्यो जाग्यार पडटल्यो आनी इट विल टेक अ शेप आनी दॅट शेप आय थिंक वील डेफिनेटली ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ह्या फावट आमी निश्चितपणे घरा धाडटले हातून मातूय दुबाव ना. गिरीश चोडणकर म्हणटा तो एक काँग्रेसीचो सिनियर लिडर ताका व्हडल्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ल्यो. 2022 निवडणूक म्हाका दिसता ताच्या अंडर लढल्या गोंयकारांक खबर आहा. ह्या फावट आय थिंक 2027 गिरीश चोडणकर एकटोच कितें हो पक्ष ताजो न्ही, हो पक्ष सगळ्यांचो. कालूय हांवें तें सांगलां प्रत्येक लिडरान आपले थंय कितें व्ह्यूज आसता ते मांडल्या. जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आयिल्ले. लेट्स सी ही हॅज अश्युअर्ड दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव, थिंग्स वील कम आउट. जातलें बरें कितें तरी जातलें आनी म्हाका दिसता गोंयच्या हिता पसत जातलें आनी गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. पक्ष एक कितें 10 पक्ष येतले कळ्ळें तुका न्ही आनी ते काय कोण तुवें हाडोवपाक शकना, हांव हाडोवपाक शकना. म्हाका दिसता जेन्ना मनशाक आपल्या स्वता भितर जेन्ना कॉन्फिडन्स आसता, जेन्ना लोक जेन्ना तुज्या बरोबर आसता, जेन्ना लोकांक जाय तें जर आमी करता जाल्यार यश हें अवश्य मेळटा. आनी तें म्हाका दिसता लोकसभेच्या निवडणुकीक आमी पळयलें लोकांक जाय आशिल्लो जो आमी कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयान दिलो लोकांनी निवडून हाडलो. सो अल्टिमेटली राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा. सो लोकांक जे जाय, लोकांचे जे सेंटिमेंट आसा ते जेन्ना तूं करता तेन्ना लोक तुजे बरोबर रावता. सो अशें पक्ष बिक्ष आयले म्हणून भिवपाचें म्हाका दिसता वी शूड नॉट फियर दॅट. लोकांक जे जाय, लोक जे सांगता ते करपाचें, लोक तुजे बरोबर रावतले. आय वील खूब स्पेक्युलेशनां गोंयांत चल्ल्या. कालूय तुमी पळयला खूब खवदळेस आनी प्रत्येक न्यूज चॅनलाचेर काडून पळयलेले आय थिंक तीच चर्चा चल्ल्या. एक गोष्ट अशी आसा की गोंयकार म्हणटा तो स्वाभिमानी मनीस आणि जेन्ना प्रश्न गोंयच्या स्वाभिमानाचो आयलो, जेन्ना
काहीशा लोकांक दिसलें की गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलिनीकरण करया आणि जेन्ना एक ओपिनियन पोल जालो तेन्ना स्वाभिमानी गोंयकार रावले न्ही आणि दाखयलें की गोंय हे सेपरेट उरपाक जाय. तशेंच म्हाका दिसता की गोंयकार हो स्वाभिमानी तांकां कोणूच पयशे दिवन विकते घेवपाक शकना. सो असले स्टेटमेंट 100 करोड 50 करोड 200 करोड दीज आर इरेलेव्हंट स्टेटमेंट्स. आणि म्हाका दिसता अल्टिमेटली वोटर जो आसा ताका मान हो श्रेष्ठ. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द वोटर आणि गोवन वोटर इज नॉट परचेजेबल. आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. गोंयकारांक तूं पयशे दिवन विकते घेवपाक शकना. गोंयकार म्हणटा तो शिकिल्लो गोंयकार आणि सगळ्या देशा पासून नेरून सुद्धा म्हटिल्ले मरे अजीब हे गोवा के लोक. सो गोंयकारांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेनाका इतलेच म्हाका सांगपाचें. काँग्रेस म्हणटा तो एक डेमोक्रेटीक पक्ष आणि म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक आपली भावना आपले विचार आपले दुखण्यो आपले मुखार कशें वचपाक हे प्रत्येक मनशाक मांडपाचो अधिकार आसा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक निश्ठावन जाका काँग्रेसीची काळजी आसा ताणें तें मांडलें अशें 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 म्हाका दिसता. आनी एव्हरी काँग्रेसमॅन हॅज अ रायट. जे खरे कोणाक पळय दुखता किंवा काँग्रेसीक लागून तो मांडटलोच न्ही रे. सिकेरी आगवाच्या हेलिपॅड वाठारात कळंगूट पोलिसांनी छापो घालून सुमार 1 लाखांचो 1.60 किलो गांजो जप्त केलो. या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातल्या 25 वर्षाच्या राहुल खान या तरणाट्याक अटक केली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. धोकादायक झाडां काडून उडोवपाच्या कामाक वेर्ला काणका पंचायतीचो सचिव सहकार्य करिना असो आरोप वेर्ला काणकाची आदली सरपंच आनी सध्याची पंच वांगडी आरती च्यारी हांणी केला. ह्या निश्काळजीपणाक लागून लोकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाल्लो आसा. देखून कसल्याय तरेची दुर्दैवी घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी तांणी केल्या. आयज हांगासर हो आतां एक सुकलेलो माड आसलो तो पडला. येदो भरपूर वारे येयले तेज्या कारणान हे अर्दो माड तसोच आसा आणि वरचो तेजो भाग आसलो तो हांगा सायडीच्या प्लॉटान तेंच्या टाकीचेर पडलो. हांवें कितें म्हणटा रे हांगासर काणका बांद हे साईश केणी यांच्या ह्या प्लॉटान हो माड पडलेलो आसा. तेन्ना तेंचो एक आमो आसलो तो सुद्धा ते घेवन कोसळ्ळो. तशेंच सायडीक तेंची व्हडली पारिजाताची आनीकूय कितलीशीं झाडां आसली ती बी मोडून पडली. तरी आमची ही शेजारी केणी सुद्धा ती सदींच हांगा आतां फुलां काडपाक येवपाची आसली तरी बरें तांकां कांय म्हणजे हानी जावना म्हणून. आनी अशेंच आतां पंचायतीक सुद्धा कितकेशेच आमी आतां एप्लिकेशनां दिता फॉलोअप करता डेप्युटी सुद्धा धाडटा म्हटल्यार आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळना. एक तर आमी कैलास वेंगुर्लेकर म्हणून तेंच्या घराचेर चिचेचें झाड आसा ते आमी 6 म्हयन्या पयलीं डेप्युटी कलेक्टराक धाडून मागीर फॉरेस्टेज ऑफिसरान ते सर्वे करून सुद्धा हाडले की ते डेंजरस आसा जाता तितके बेगीन तुमी कापून घेवपाचें म्हणून. हांव सरपंच आसतना हांवें रेजोल्युशन घेतलेलें की कन्सर्न पार्टीक इन्फॉर्म करपाचें म्हणून. ते म्हटल्यार कन्सर्न पार्टीक इन्फॉर्मूय करूंक ना. आनी जेन्ना ती पार्टी म्हणजे तेजो भाव कमलेश हो जेन्ना फॉलोअप करता जाल्यार ती तेका एक एनओसी दिना. आरटीआयची तेंची ती आमकां लेटर जे येयला तेजी सुद्धा सर्टिफायड कॉपी ती दिवपाक तांकां हेल्प करिना. तेन्ना हांव आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक तशेंच BDO तशेंच सरपंचाकूय रिक्वेस्ट करता की बेगीनचे बेगीन कितें तरी एक्शन घेवपाचें. आनी हो सेक्रेटरी कित्याक इतको डिले करता म्हाका कांय समजना. आता 2 महिने जाले हांव इन ऑफिस ना. म्हणजे म्हाजे जागेर आतां दुसरो अपॉइंट जाला सरपंच म्हणून. जाल्यार ती हांकां कितें आन्सर दिता की ती आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी आहे म्हणजे पर्सनल हे आसा त्या प्रॉपर्टीन त्या खातीर ती आपूण
इंटरव्हेन जावं शकना. पण हांव कितें म्हणटा, सेक्रेटरीक रायट आसा न्ही, सेक्रेटरीन कितें ते स्टेप घेवंक जाय आनी बेगीनचे बेगीन एनओसी दिवंक जाय हे कन्सर्न पार्टीक. इतकेंच हांव मागता. मागचीच मारपाचें एप्लिकेशन आमी 6 म्हयने पयलीं दिलें ते हेका पंचायतीन दिलें आनी पंचायतीन जेन्ना आरती प्रवीण च्यारी जेन्ना सरपंच आसली तेणी फॉलोअप केले सगळे फॉरेस्टाक बीन दिलं, फॉरेस्टाक रिपोर्ट बीन सगळो येयलो. हांव कंटिन्युअस फॉलोअप करता म्हटल्यार सेक्रेटरी म्हाका ते लायसन दिवपाक खंय म्हणजे दिना, डिले करता. तो म्हणटा ना ती प्रायवेट प्रॉपर्टी, तो आपल्या म्हटल्यार ऑब्जेक्शन कोणाचें ना थंय. ऑब्जेक्शन नासतना तो म्हाका सांगता ना तुका दिवंक मेळना, तुका दिवंक मेळना म्हणून सांगता. आमी आतां कंटिन्युअस फॉलोअप येवन कलेक्टरेट सुद्दां केला. पळया कलेक्टर कितें एक्शन घेता ती. आनी आमी मुणकार आहा थंय जाल्यार आमी 70 वर्सां थंय रावता, तेका आमी डॉक्युमेंट सुद्दां आमचे व्हरून दिले तेका, तरी तो सेक्रेटरी आयकूंक पळयना. तिची साधारण 200 वर्सां पयलींची ते चिचेन कांय हेच ना आनी तो स्वताचे आपले पयशे घालून तो कापूंक सोदता. ते मशिनरी सगळे हाडले, लायनमॅन हाडले, कोणे तरी फोटो मारता, पण तो कंप्लेंट दिना की आपली प्रॉपर्टी, नाल्यार सरपंचानूच सांगची ती कोणाची आहा म्हणून. आमचे सरकार म्हणजे प्रमोद सावंत सांगता की सगळ्यांक आदीच पावसा पयलीं बीन सगळे डिपार्टमेंटाक धाडटा की हे कसली झाडां ती कापची, आनी तेजे आयज हे पालन करिना सेक्रेटरी. आमकां कळस सुमार कॉल येयले की घराचेर माड पडलो म्हणून. रोखडो येयले पयल्या पडलेलो आसलो आनी आमी टाकी बी सेफ केल्या ती आनी बरें हे कट केले आनी क्लियर केले. राज्यात पावसाक नेट आयला. बरेच दीस जाले गोंयांत घोग्यांनी पावस पडटा. पावस पडत आशिल्ल्यान राज्यात आशिल्ल्या धरणांतल्या उदकाची पातळी वाडल्या. गावणे धरणांतलो उदकाचो सांठो वाडून सुमार 63% जाला. ताचे फाटोफाट आमठाणे धरणात सुमार 61% उदकाचो सांठो जाल्ल्याचे मुखार आयला. पळयात. जून महिन्यात कांय दीस विसव घेतले उपरांत राज्यात पावसान बरोच नेट धरला. फाटले कितलेशेच दीस घोग्यांनी पावस पडत आसा. ह्या आदी पावस पडनाशिल्ल्यान राज्यांतल्या धरणांतली उदकाची पातळी हुस्को करपासारखी आशिल्ली. मात आतां पावसाक नेट आयिल्ल्यान धरणांतल्या उदकाची पातळी वाडपाक लागल्या. धरणां परतून भरपाक लागल्यात. गावणे धरणांतलो उदका सांठो सुमार 6.8% वाडून 63% जाला. ताच्या फाटोफाट आमठाणे धरणांत सुमार 61% उदकाचो सांठो जाला. तशेंच चापोली 52%, साळावले 35.6%, तिळारी 31.5%, पंचवाडी 30.7% जाल्यार हंजून धरणांत सुमार 14.1% उदकाची पातळी आशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मया भर लोकवस्तीत बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यात एक सुणो जखमी जालो. ही घडणूक शेनवारा राती घडली. ह्या हल्ल्या उपरांत मये वाठारांत लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. राजन नायक हाचो पाळीव सुणो घराच्या फाटल्या वटेन बांदिल्लो. शेनवारा राती सुणो व्हडल्यान भोगपाक लागलो तेन्ना घरच्यांनी फाटल्या वटेन धांव मारली. तेन्ना जाग येतगीच बिबट्यान सुण्याक सोडून रानांत पळ काडलो. बिबट्याची दहशत वाडचे पयलेच ताका धरून आमकां भयमुक्त करचें अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. ती 8:30 सुमार बिबटा येयलो वयल्यान रानांतून आनी कुत्रे 2 जाण आसले. ते एका कुत्र्याचेर बांदलेले तांकां हेतून रुमान. थंयसर डायरेक्ट येवन तेणी एटॅक केलो आनी तेजे गोमटेक घास मारलो. जेन्ना तेणी बॉब मारली स्मॅश करून तेन्ना भाव आमचो धांवलो. हळू करून हे केले आवाज केलो. तितक्यान तो पळलो आनी कुत्रो बांदलेलो आसलो न्हू. ते गोमटेक घास मारून तेजे हे फोडलो. म्हणजे रगत भरपूर दांत लागले आनी रगत भरपूर वतलो. आनी ते कुत्र्याक आतां खावपाक बीन बरोबर जायना. म्हणजे सामको जाम कसो. हाचे पयलीं केन्ना असो बिबटो बी हेवटेन दिसलेलो? बिबटो 5-6 वर्सां पयलीं येयल्लो सकयल पळयलो. म्हणजे त्या उपरांत नासले झाड. आतां कितें जालां रान बीन वाडला न्हू. ते खंय तरी लागींच खंय तरी भोंवतात. तेका लागून आतां भंय जाला की परतून तेजेर एटॅक करीत म्हणून कुत्र्यांक लागून. लोकांकूय भंय न्हू. हय आनी मनीसूय आमी भोंवता न्हू कुळागरान. हे कुळागराची एरिया. थंयसर भोंवता आसतना एकांची खंय एटॅक करूंक शकता न्हू म्हणून भंय जाला. आमचें म्हणणें आहा की वन खात्यान खंय तरी लक्ष दिवन तेंचेर बंदोबस्त करचो. मयम कॉन्स्टिट्युन्सीन बिबट्यांची संख्या वाडली आसतली. काल राती आमचे फ्रेंड राजन नायक यांच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो. तो बांदलेलो म्हणून वाचलो म्हणून ताका इंजुरी जाल्या. बरी डीप दाद लागले ते वाघाचे.
आनी ब्लड फ्लो खूब जाल्ल्या कारणान तो भियाला आनी खायना बी. हेज्या खातीर वन विभागान मातशें लक्ष घालून पिद्रो बी घालून तांकां धरूंक मेळत जाल्यार पळोवचें, नाल्यार कितें तरी उपाय काडून मातशें लोकांक आमकां सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था करची. पयलीं एक 4 वर्सां पयलीं आमचेच शेजाऱ्याक तळणे करून घरा तेंच्या थंय बिबटो दिल्लो वाघ आनी तेजी ती कोण मिसीस नुस्तें सुटी करून बसली थंयसरूय उडकी मारली. तो मागीर थंय एक अर्दें वर सुमार तो थंय बसलोलो, मागीर ताका धांवडला. मागीर हे आसात हांगा सर्कलान हे आमच्या फॉरेस्ट एरियेक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटीन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह.